कारापूर कोळशाकात ह्या गावात रावपी वासंती सालेलकार ह्या बायलेक शॉक लागून दुबावीत मरण आयले. मात हातून घातपात आसतलो म्हूण तिच्या घरच्यांनी आनी तिका वळखुप्यांनी दावो केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सालेलकार हाजी 52,000 स्क्वेअर मीटर जमीन आसा. ती कोणे तरी बळकावपाचो यत्न केला. तिचे जमनी खातीर लेगीत खटपटी चालूच आशिल्ल्यो. ह्याच दिसांनी तिचेर 3 फावटी हल्लो जाल्लो. एकदा सुरयेन हल्लो जाल्यार एकदा तिच्या पांयार रॉड मारून तिका जखमी केल्ली खंय. तशेंच ती उदक वापरताले ते बांयत एकदा वीख लेगीत घातिल्ले म्हूण ती मागीर गांवांतल्यान उदक हाडटाली अशें एकल्यान म्हायती दिली. ते खातीर तिणें कांय NGO कडेन लेगीत मदत घेतिल्ली. ट्रायबल जमीन कोणाक ट्रान्सफर करपाक मेळना, ताच्या फाटल्यान कोण ना जाल्यार ती जमीन बळकावपाक सोंपें पडटा. ह्याच आदाराचेर हें एक मोठें षडयंत्र आसा. हे सैमीक मरण न्हू, हो खून जाल्ल्याचो दावो गाकुवेत फेडरेशनाचो उपाध्यक्ष रामकृष्णा जल्मीन केला. आता मुखेल प्रश्न उपरासता तो, जमनी खातीर ती केस लडटाली तेन्नाच ही शॉक लागपाची घडणूक घडपा फाटल्यान आसा काय, असो प्रश्न आता ॲडव्होकेट अजय प्रभुगांवकर हाणें उक्तायला. आमकां कळ्ळें की वासंती सालेलकर एक फायटर लेडी म्हटल्यार आतां तुमी, जे हांगा लँड माफियाचे जन्माक येयले हांगासर, तांच्या अगेन्स्ट ती फायट करताली. तिची डॅथ जाली म्हणून कळ्ळें. म्हणून आमी आतां इमिजिएटली PSCन गेले बिचोले. ते आमकां कळ्ळें की ती ऑलरेडी डॅथ डिक्लेअर केल्या म्हणून. तांच्या रिलेटिव्हां कडेन उलयलें, तेंच्यांनी सांगलें की रिजन अजून तांकां खबर ना. सो म्हाका अशें दिसता की ज्या तरेची केस ती फायट करताली, जी आतां म्हाका 10 तारखेक सुद्दां जी हियरींग आसलेली कोर्टान, ज्या तरेची केस फायट करताली तेजें हें लिंक हांगा कांय ना न्हू, हो व्हडलो संशय आसा. सो आतां ही नॅचरल डेथ की अननॅचरल डेथ की मर्डर हे फायंड आवट करपाची गरज आसा. अशेंच जर जे गोंयकार आपल्या जाग्या खातीर झगडटा, अशेंच जर तेंचे डेथ जायत रावले जाल्यार गोंयान गोंयकार उरतलो काय ना हे पयलीं सांगपाची गरज आसा. ते हांगासर पयलीं एकटे रावताले आनी मागीर ते भयणूय रावताले तेज्या वांगडा. आनी काल ती भयण तेजी नासली, भयणीगेर खंय तरी गेल्ली. सकाळीं येयल्या उपरांत ते भयणी खातीर ते सगळें कळ्ळें. भयण ती पळोवन मागीर आबूदान रस्त्यार गेली, कोणाक आपोवन हाडलें आनी मागीर ते 108 गाडयेक पुलिसांक सगळ्यांक इन्फॉर्म जालें आनी मागीर ते ताका पोस्टमॉर्टम करपाक येला, हॉस्पिटलान येला. कित्याक कशी कितें डेथ जाली ती कशें कितें तें अजून कळोना न्हू. पोस्टमॉर्टम केल्या उपरांतूच ते मागीर आतां कशें कितें कळटलें. ते आमगेर कालो असल्या कारणान तेजी एक भयण तेज्या बरोबर रावताली हांगासर. दोगूय जाणां भाटान रावताले. सो काल आमगेर कालो असल्या कारणान एक भयण आसा तेजी ती आमगेर येयल्ली रावपाक आनी ती एकलीच आसली. सो सकाळीं मागीर ती येयल्या नंतर मागीर अशें आमकां गजाल कळ्ळी की ताका कितें तरी जालां म्हणून. सो हांगा एम्बुलन्स 108 येवन मागीर ताका चॅक केली. सो तेन्ना तेंच्यांनी हालचाल करिना म्हणून आमकां कोणी तरी लोकल्सांनी फोन करून सांगलें. आनी हेच्या पयलीं अशें इन्सिडंट जाल्ले ताका की ती पयलीं सांगताली की हांगा रातचे कोण येता, रातचे मारपाक येता, मागीर नाच जाता रोखडे बॅटऱ्यो घेवन येता, खूब फावटी मारपाचो प्रयत्न केलो अशें म्हणून खूब फावटी सांगलेलें तेणी आमकां. सो अशें जावं शकतालें म्हणून तेजी भयण तेज्या बरोबर रावताली. सो ताका कशी सोडिनासली ती वांगडा एकदांच रावताली. पण काल फक्त कोइन्सिडेंटली म्हणटा तशें काल ती थंय गेली आनी हांगा दुसरे दिसा सकाळीं आमकां ही गजाल आयकपाक येयली. अशें दिसता की घातपात आसूं शकता. हेचेर थरर इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय आनी पोस्टमॉर्टमूय सारको जावपाक जाय. 5-6 म्हयने तिका आमी लिंकान आशिल्ले. तिणें जेन्ना हांगा उपोशण सुरू केलें पणजी, तेन्ना आमी तिका मेळपाक आयले. तर मागीर कळ्ळें की ती जमनी खातीर झगडटा आनी तिची जमीन प्रोटेक्ट जावपा खातीर ती वावुरता म्हणून. त्या खातीर तिका तेन्ना गव्हर्मेंट एडवोकेट मेळ्ळो. ते गव्हर्मेंट एडवोकेट सारको फॉलोअप करना म्हणून ती पयरूच तिणें एडवोकेट चेंज केलो, प्रायवेट एडवोकेट काडून. ती आतां 10 तारखेची हियरींग आसा. बेजिकली कशें आसा, ती फायटींग करणारी लेडी आसा. तिका मदीं खंय 2 वेळा ऑफर आयली की तुजी जमीन आमी तिका 1.5 करोड दिता, तूं फाटीं सर अशें म्हणून तिका सांगिल्लें. तरी पूण ती फाटीं सरूंक ना. ती आपल्याक जमीन जाय म्हणटाली. तेजे पयलीं तिजे 3 वेळा एटॅक जाल्या. तिच्या एकदां पांयाचेर सुडे मारल्यात आनी एकदां तिजे पांयाचेरूय बी रॉड मारून इंजर्ड केल्ली. आनी तेजे शिवाय तिका उदक जें खातालें ते बांयचें तिचें उदक विश हाडून घातलेलें. तिका रोखडें लक्षान आयलें कलर चेंज म्हणून. विश हाडून घातल्या नंतर मागीर ती खावपाचें बंद केलें. मागीर शेजाऱ्या कडेन वाटेवयल्या खंयचें उदक हाडून ती खाताली अशें म्हणून आमकां तिणें सांगिल्लें. तर हो जो इन्सिडंट आसा, जवळ जवळ म्हाका दिसता 52,000 स्क्वेअर मिटर तिचें पोजिशन आसा. ऑल एग्रिकल्चर लँड आनी कल्टिवेबल लँड आसात. सो ताका लागून ती तिचे फाटल्यान जे आसा तेजी सगळ्यो भयणीच आसा. तिजो भाव आशिल्लो तो कांय दिसा पयलीं कांय तेंपा पयलीं तेजी असो सस्पिशियस डेथ जाल्लो आसात. म्हणजे अशें करून तिची फॅमिली सोंपोवन ती सगळी जमीन खावपाचो हो षडयंत्र मोठें आसात. आनी ताका लागून हें इजी ना. बेजिकली कशें आसा कायदो,
ट्रायबल लँड कोणाक ट्रान्सफर करपाक मेळना, ट्रायबल लँड सेल करपाक मेळना, एग्रीकल्चर लँड ट्रान्सफर करपाक मेळना. सो तेच्या फाटल्यान हेर्स कोण उरले ना जाल्यार मागीर ती खावपाक इजी पडटा. त्या खातीर तें सगळें षडयंत्र केल्लें आसात. म्हाका अशें दिसता की नॅचरल डेथ न जाता तिका तिची मर्डर जालें अशें म्हाका इनडायरेक्टली दिसता. कारण तेजी फाटले पास्ट सगळी हिस्ट्री पळय जाल्यार तेका लागून हें सरकार जें आसा तेका असल्या लोकांक फाटी मदीत अशें दिसता. कारण अशें गोंयांत इतले इन्सिडंट जातात की आनी सरकाराची कठोर कारवाई कांयच करना अशें दिसता. ताचोच परिणाम म्हणून आज परत एकदां हें जाल्लें आसा. सो सरकारा कडेन आमी विनंती करता, शेवट सरकाराकूच सांगचें पडटलें आनी सरकारा कडेन विनंती आसा की हेजेर थरो इन्वेस्टिगेट जावपाक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.